दोळे धांपया. सुडकीचे बापा, आमी तुका आर्गां दिता. सुबीत दिसा पासत तुवें आमकां सगल्यांक बरी झेम दिवन सकाळी फुडें उठयलें आनी तुज्या मुखार बसोन तूं आयज आमकां कितें सांगूंक सोदता तें आयकुपाक हो सोयीक तुवें आमकां दिलोय म्हण तुका आमी दिनवासता जेजू. सगळ्या संवसारासून पयस ते कामां वचून कामां सकाळी फुडें बिजी वेळ पूण आतां तुवें आमकां आयज हो वेळ दिलेल्या पासत जेजू आमी तुका दिनवासता. आनी आमी जाणा कालूय तूं उलयलाय तुज्या पवित्र पुस्तकांतले, आयजूय तूं आमचेशी उलयताय. फक्त तें पवित्र पुस्तकान कितें आसा तेंच आमचेशी उलयता, कित्याक तें तूं तर आमी आयकता तितलें आमच्या जिवितान आमच्या प्रश्ना उद्देशी आमच्या दुयेंसांचेर सगल्यांचेर सुटका मेळटा. आनी आमी खंय चुकल्या हो तुजो बरें येवजण आमच्या जिवितान आसा ती घेवपाक तें आमकां तूं पवित्र आत्मा आमकां भितरल्या भितर कन्विन्स करता आनी आमकां बोगसोणें मागोवंक आनी तुज्या मुखार हाजीरपणान येवंक हे वेळार तूं ह्या दिसांनी आमकां शिकयताय. त्या पासत जेजू आमी तुजे उपकारी आसा तुवें आमकां ह्या जाग्यार हाडलेल्या पासत. आनी आमी जाणा आमी येयल्या तशी केन्नाच वयची ना. आमी भरपूर तुज्या देण्यांनी जे प्रॉस्परिटी सक्सेसफूल म्हणटा पळय तें तुज्या उतरान आसा तें घेवनूच आमी वयतलीं आनी आमी दुसऱ्यांक खरेंच आमची घोवाय जातली. हेच आमी काल आयकलां. सामर्थ्यान वस्तुरी गेली तिका भिरांत आसली पूण जेन्ना ती जेजूचें उतर तेज्या तोंडानसून जो मोग तिच्या भितर घसघशीत व्हांवलो तोच मोग घेवन ती भिरांत पयस जाली तिची आनी ती दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवपाक लागली आनी तिणी आपल्या सगळ्या नगरांतल्या लोकांक घेवन येयली. तशी आमी आतां वयतलीं तशीच आमी ते सामर्थ्या वस्तुरे भाशेन देवाचें उतर परगडटलीं आनी जायत्या जाणांक जेजूसी हाडटलीं. त्या पासत तुज्या पवित्र आत्म्यांक लागून आमी आर्गां दिता. तो सदांच तयार आसा आमकां शिकोवपाक. त्या पासत आमी दिनवासता आनी वखाणटा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करतां. आमेन. आमचो देव मोगाळ खूब मोग करता आमचो न्हू. खूब मोग करता. तो म्हणटा आमकां आपूण केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना. आपूण तुमच्या बरोबर सदांच आसतलो. आमी आयज पळोवया देवाची येवजण आमच्या भितर आसा ती बरी येवजण आमच्या भितर कित्याक घडोवन येना. जायते प्रश्न आसा न्हू आमच्या जिवितान. म्हाज्याय जिवितान आसले. कित्याक देव म्हणटा जर्मया 29:11 जर्मया 29:11 देव म्हणटा पळोवया आमकां कितें म्हणटा तो. Thank you, Jesus.
सर्वेसर असो म्हणटा तुमचे विशयी म्हज्या मनान आसा ती येवजण हांव जाणा. ती येवजण म्हटल्यार शांती दिवपाची, नर्स हाडपाची न्हू. ही येवजण तुमकां बरवाश्यान भरलेलो बरो फुडार सांबाळूंक दवरता. कसली येवजण आहा देवाची आमकां? बरी येवजण आसा. शांती दिवपाची, नर्स करपाची न्हू नर्स करपाची न्हू. आमच्या जिवितांत नर्स करपाक देवाची येवजण ना. दुयेंसान मरपाची, प्रॉब्लमां आसपाची ही येवजण देवाची ना आमचे. आनी तुमकां म्हणटा बरवासो आमकां बरवासो दवरूंक, बऱ्या फुडार सांबाळूंक दवरूंक म्हणजे बरो फुडार. आमी इंग्लिशीन पळोवया. फो आय नो द थॉट्स दॅट I think towards you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, and to give you expected end. देव म्हणटा एका हेजेर I have planned for you. I alone has a plan for you. Plan for your prosperity, not for distraction. Plan which you hope from your. देवा कडेन बरो येवजण आसा आमची. बरी येवजण आसा न्हू? बरी येवजण आहा न्हू? शांती दिवपाची म्हणटा. तर आमी म्हणटा आमचे कडेन शांतीच ना. म्हाका हे प्रॉब्लम ते प्रॉब्लम म्हणिना म्हणटा न्हू. सो देव कितें सांगता तर? आपणा कडेन शांती दिवपाक तुमचे कडेन बरी येवजण आसा, बरो फुडार आसा. आसा? आमच्या जिवितांत दिश्टी पडटा? दिश्टी पडटा? हां बा दिश्टी पडटा? बरी येवजण, शांती घरान, पीस सगळो दिश्टी पडटा? आं आसा तुमच्या जिवितांत आसा म्हणून देवाची येवजण आसा. पूण थोड्याच्या जिवितांत देवाची येवजण दिश्टी पडना. दिसता? आतां आमी एग्जाम्पल बायबलांतसूनच शिकोवया, मागीर आमचे प्रॅक्टिकल लायफान हांव तुमकां विचारतली, क्वेश्चन विचारतली, येवजण कित्याक आमच्या जिवितांत घडोवन येवंक ना? दोन एकल्या कडेन आन्सर आसतलो. कित्याक हांवें पयलीं हें दिल्लें प्रिचींग एका घरान, तेन्ना आन्सर खूब जाणांनी दिलो, कित्याक म्हाज्या जिवितांत ही येवजण घडोवन येवंक ना. कळ्ळें? आदम आनी एवीच्या जिवितांत जेन्ना देवान मनशाक रचलेलो तेन्ना देवाची येवजण कितें आसली? बरी आसली न्हू? हां तांकां गार्डनांत रावपाचें आनी देव तांकां मेळोंक येतालो सांजच्या दिसाक. तांकां कांय काम नासलें, बरी शांतीची येवजण आसली. देवाची येवजण तेंच्या जिवितांत आसली. पूण ती कित्याक तेंच्या जिवितांत देवाची येवजण तर देव म्हणटा आपणा कडेन तुजो बरो फुडार आसा जाल्यार तो मनशाच्या जिवितांत तेन्ना कित्याक घडोवन येवंक ना? कोण आन्सर सांगता? कित्याक घडोवन येवंक ना आदम आनी एवेच्या जिवितांत? आं देवान जें कितें सांगलेलें तें तेंच्यांनी मोडलें. आनी तेन्ना ती देवाची येवजण, जी देवाची बरी येवजण आसली, बरो फुडार आसलो, तो दिश्टी पडोंक ना न्हू. आमच्याय जिवितांत तुमच्या म्हाज्याय जिवितांत आजून पासून हांव जेन्ना ही शिकवण हांव दिताली तेन्ना म्हाजे कडेन देव उलयलो, ही देवाची येवजण म्हाज्या जिवितांत कित्याक, देवाची जर खोशी आसा म्हाज्या जिवितांत येवजण कित्याक दिश्टी पडोंक ना? बरी फुडार, बरो फुडार न्हू. देव सांगता बरो फुडार. इंग्लिशीन एके कडेन प्रॉस्परिटी म्हणटा तो, नॉट फॉर डिस्ट्रॅक्शन. वायट करपाक तूं नॉश करपाचो न्हू. आमच्या जिवितांत एकदां एकदां नॉश जाता न्हू, जायना? डॉक्टर रिपोर्ट येयलो म्हणटकूच देवाची बरी येवजण आमकां दिसता ना? दिसना. आमी सगळीं तुट्टा. आनी देव म्हणटा तुज्या जिवितांत म्हजें बरो फुडार आसा, तुज्या जिवितांत म्हजी येवजण बरी आसा. जो ती दिश्टी कित्याक पडना? कित्याक आमी देव कितें सांगता तें आयकना. काल भयण टेस्टिमनी सांगताली न्हू, कॅन्सर जालो म्हूण सांगतालो तो आमकां. तेजी बायल म्हणटा डॉक्टरागेर गेली, तो बरो सांगता. आनी हांवूय म्हणटा कसलो गूड न्यूज तर. तो म्हणटा कितें जाणा, म्हजी बायल येयली आनी डॉक्टरागेर गेल्ली आपूण,
आतां कसलो गूड न्यूज म्हूण समजातली आं तुका एक गूड न्यूज हाडला म्हणटा आपणें डॉक्टरान आपणा गूड न्यूज दिला हांव आतां चिंता गूड न्यूज म्हणून आतां कसलो गूड न्यूज आमी खंयचो गूड न्यूज म्हणटा संवसारान हय प्रेग्नंट आसता तेन्ना आमी म्हणटा गूड न्यूज हो म्हणटा गूड न्यूज हांवें म्हणलें हांव आयकत रावली आतां कितें सांगता तो फुडें म्हाजी बायल म्हणूं लागली डॉक्टरान ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणटा न्हू तो सांगला आपणाक डॉक्टर रिपोर्ट्स तो म्हणलेलो प्रेज द लॉर्ड कित्याक तो देवाच्या उतरान आसलो आनी ताका देवाची येवजण खबर आसली बरी फुडार देवाचो आमच्या जिवितांत जण एकल्याच्या मनशाच्या जिवितांत बरो फुडार आसा बरी येवजण आसा शांती दिवपाची तो ताका खबर आसली तेणी म्हटलें कांय ना तेणी आमचो वायट बूक आसा न्हू वायट बूक आसा सगळ्यां कडेन न्हू सकाळीं पळयलें हांवें हातीन थोड्याच्या फर्स्ट लायन कितें म्हणटा कन्सर्निंग वरी एंड फियर उस्क्या खोती पसत मागणें आं तेजी पयलीच लायन कितें म्हणटा वाचता ना तुमी आं पयलीच लायन कितें म्हणटा तुका दिल्लो न्हू होमवर्क तो घरा कडेन कितें म्हणटा पयलीच लायन हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सोयताना दुयेंसाक पिडेक रोगाक रागाक सामटेपणा हिमटेपणा म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना ती लायन आमी कितें करूंक जायी मॅडिटेट करूंक जाय चिंतूंक जायी जेजूचे कुडीक रोग आसलो कितें आसलें म्हणून आयकलां बायबलान ना न्हू एकूच लायन तेणी म्हटली कितें म्हटली म्हजी बायल जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सोयताना दुयेंसाक श्रापाक दुयेंस सगळें श्रापा वचून येता तर म्हाजे बायले वयर कसलोच अधिकार ना ही बरी येवजण न्हू आनी म्हणटा म्हटलें आनी आपणें म्हणटा श्राप सोडले आनी आमी म्हणटा खुशालकायेन जालें आनी आपणें म्हटलें आसलो आनी तूं रॉंग जाग्यार येयलाय ही सुवात न्हू अशी आमच्या भितर येवपाक ती सुवात न्हू आमी ती देवाची येवजण आमच्या सगळी बरी आसा पूण आमी ती मानून घेता डॉक्टराचो रिपोर्ट आमकां अशी मानून कितें घेवंक जाय देवाचें उतर पूण आमी कितें मानून घेता डॉक्टर रिपोर्ट्स न्हू न्हू सारकें न्हू तेन्ना आमची येवजण ही बरी दिसता आमच्या जिवितांत पूण हेंच्यांनी मानून घेवंक ना हेंच्यांनी कितें मानून घेतलें हे गोबायलांनी देवाचें उतर मानून घेतलें आनी मागीर ताका 40 दिसांनी आनीक चॅकअप आसलो ताका परते डॉक्टरान आपयल्लें ते रातीक म्हणटा आमी दोगांयनी 1 Peter 2:24 कितें म्हणटा 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली ते आर्गां दिली आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी आमी बरी जाली म्हाजी बायल बरी जाली आनी म्हणटा डॉक्टराक गेलो दुसरे दिसा मागण्या बीन करून रातीभर आनी डॉक्टरान रिपोर्ट केलो कितें सांगलें तिका तेंच्यांनी पयलीं कितें म्हटलेलें गूड न्यूज जिबेर पावर आहा न्हू आमच्या आयकलें न्हू तुका हांवें सांगलें परत परत गूड न्यूज तिका गूड न्यूज म्हणजे कितें बरी खबर तिका रोखडीच मेळ्ळी डॉक्टर म्हणूं लागलो तुका कॅन्सर ना कितें केलें तुवें आं 4 दिसांनी तुवें कितें केलंय देवाचें उतर कळ्ळें गूड न्यूज कित्याक म्हटलेलें तेणी बरी खबर मागीर जें कितें तेणी म्हटलेलें गूड न्यूज बरी खबर ताका मेवळी न्हू आमचे जिबेर सगळी पदवी आसा जें कितें आमी उलयता तेंच आमच्या जिवितांत घडटा न्हू प्रॉवर्ब्स 18:21 जिबेर आमचे पदवी आसा आं काय देवाचे जिबलेर आसा डॉक्टर आमचे जिबलेर आसा आमी डॉक्टरान सांगलें म्हणून आमी उलोवंक जाय आमकां कितें शिकयलां तें आमी उलोवपाक जाय आमकां कितें पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा तें बरोवंक जाय उलोवंक जाय आमी डॉक्टर रिपोर्ट्स आसा तेंच्या शिक्षणा प्रमाणे आनी डॉक्टर आमकां वायट ना हां तें आमकां बऱ्याकूच आसा पूण आमकां देवान ऑलरेडी रिपोर्ट बरोवन दवरलेलो आसा न्हू 1 Peter 2:24 बरोवन दवरला न्हू हां बरोवन दवरला न्हू सगळ्यांक आमी कितें उलोवंक जाय आमकां जर बरो फुडार जाय जाल्यार
रिपोर्ट जो बरोवन दवरलेलो आसा तो केन्ना सोंपचो ना. तो रिपोर्ट जो बरोवन दवरला तो केन्नाच एंड जावचो ना, सदांच तेंकतलो. स्वर्ग आनी पृथ्वी काबार जातली पूण केन्नाच काबार जावचें ना. तुमकां कोंकणी येता? हिंदी? हाँ, समझता है कोंकणी? थैंक यू जीसस. हमारा भगवान बोलता है उसके पास हमारे लिए अच्छा जीवन है, वो नाश करने का जीवन नहीं है. उसने लिख के रखा है. लेकिन हमारे जीवन में हम देखता है ना, नाश होता है ना. तो भगवान का वचन झूठा है नहीं ना. हम कहाँ पे भी हम कहाँ पे ही वचन में ध्यान रखने के लिए, वचन के द्वारा चलने के लिए हम फेल होता है. इसलिए हमारे जीवन में ये वचन शांति, अच्छा जीवन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमें वचन द्वारा हमारा जीवन चलता नहीं है. जो संसार दिखाता है ना, वहीं पे हम चलता है. इसलिए ये वचन हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता है. हमने ना वचन इतना पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि ये वचन ही है हमारे जीवन में सफलता लाएगा. ये वचन इतना हमें ध्यान दे के सोचना है, पढ़ना है, ज्ञान करना है, तभी हमारे जीवन में ये जो लिखा है अच्छा जीवन हमारे जीवन में दिखाई देगा. भगवान की खुशी मनुष्य के साथ अच्छा है. जब मनुष्य को बनाया उसने सब देखकर ही बनाया. पहले सब बनाया, बाद में मनुष्य को बनाया, क्योंकि मनुष्य को अच्छा जीवन देने के लिए. सब हमको कुछ उसके पास मांगना नहीं है. उसने सब करके ही बाद में मनुष्य को बनाया. लेकिन वो मनुष्य के जीवन में अच्छा जीवन क्यों नहीं यहाँ? जब आदम ने एव को बनाया, भगवान ने इतना सब कुछ देखे बनाया, सब देखे बनाया उनको. हाँ, और भगवान उनके साथ रोज शाम को बोलने को ऐसा आता था. इतना अच्छा जीवन था उनको. गार्डन में घूम कर खाने का, सोने का, सब अच्छा था. ये भगवान की खुशी हम मनुष्य के पास होती. अभी क्या हुआ? भगवान ने जो बोला वो मनुष्य ने नहीं किया, इसलिए उसके जीवन में नष्ट जी खुशी थी ये नष्ट में बदल गई, क्योंकि उसने जो भगवान ने बोला था वो नहीं किया. हमारे जीवन में भी भगवान की अच्छी खुशी है वो नहीं दिखती है, क्योंकि हम भगवान ने जो लिख कर रखा है उसको हम ध्यान नहीं देते, उसकी तरह हमारा जीवन नहीं चलाते हैं. इसलिए हमारे जीवन में भी नष्ट दिखाई देता है, अच्छा जीवन नहीं दिखाई देता. भगवान का कसूर नहीं है, हमारे जबान का कसूर है. प्रभु 18 नीति सूत्र उसमें लिखा है, मेरे जीवन में मेरे जीभ पर जीवित और मूर्ति है, जो कुछ मैं बोलूँगी वही मेरे साथ होगा. इसलिए हमने सोचकर ये बोलना चाहिए. कल ही हम आ रहे थे गाड़ी में, एक ड्राइवर था, वो वचन में है,
उसके पत्नी को डॉक्टर के पास गई थी और वो आके बोलने लगी पति को, अच्छी खबर है, अच्छी खबर। हम भी सोच रहे अच्छी खबर क्या है। बाद में वो बोलने लगी, डॉक्टर ने कहा ब्रेस्ट कैंसर हाँ एक बीमारी है, डॉक्टर ने बोला। तो पति ने बोला प्रेज़ द लॉर्ड, उसने भगवान को धन्यवाद कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। और बाद में बोला उसने, हमारी प्रार्थना का बुक है ना, तुमको सबको मिला है, सफ़ेद कलर का बुक है ना, उसमें एक लाइन है, वो प्रेयर है उसमें। हाँ, मैं यीशु क्रिस्ता का शरीर हूँ, चिंता और डर के लिए। वो प्रेयर है, उसका टॉपिक है चिंता और डर के लिए। हमको सबको चिंता है, डर है, इसलिए पवित्र आत्मा ने वो एक प्रेयर बनाया है। उसकी टॉपिक ही है चिंता और भीति, डर के लिए, चिंता और डर के लिए। वो उसमें पहली लाइन ऐसा बोला, मैं क्रिस का शरीर हूँ, शैतान और बीमारी को और श्राप को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। ये लाइन वो पत्नी के ऊपर बोलने लगा और उसने यीशु के नाम से वो बीमारी को भी भगाया, श्राप दिया और अच्छे थे। बाद में उसको जब 4 दिन के बाद और 8 दिन के बाद जाना था डॉक्टर के पास, और रात को इतने ये वचन दोनों ने बोला, 1 पेदरू 2:24, मैं यीशु के घावों से मुझे चंगाई मिल गई। यीशु के घावों से ना मुझे चंगाई मिल गई। वो बोलने लगा रात, और दोनों ने एक प्रार्थना किया। और कल वो डॉक्टर के दूसरे दिन वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने क्या बोला उसको, चेकअप किया ने, वो बोली थी ना कुछ खबर बोली थी, मैंने अच्छी खबर बोला, कुछ खबर। और डॉक्टर ने उसको कुछ खबर दी, तुमको ब्लड कैंसर नहीं है। क्यों हुआ? यही हमारी भगवान की खुशी है हमारे जीवन में, बिना बीमारी से हम जिए। ये खुशी जब उसने देखा, ये खुशी जब उसने वचन के द्वारा प्रार्थना की और वो विश्वास रखने लगी। वचन में लिखा है वही विश्वास रखा। बाद में वो अच्छी खबर जो भगवान हमें देने को आया है वही दिखाई दी ना उसके जीवन में। डॉक्टर भी आश्चर्य हुआ। डॉक्टर बोलने लगा, क्या हुआ, क्या किया तुमने, तुम्हारी बीमारी निकल गई। उसने बाद में बोला, प्रभु यीशु के वचन से मैं चंगी हो गई। समझ में आया ना? हम क्या करना है, हमको अच्छी खुशी मिलनी है तो वचन के द्वारा जीना है, वचन को पकड़ के जीना है। हाँ, तभी हमारे जीवन में अच्छाई होगी। हमारा ये फोकस नहीं होना चाहिए कि दूसरों लोग मेरे को प्रार्थना करेंगे, मुझे चंगाई मिलेगी। नहीं, हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे जुबान पे है ना, दूसरे जुबान पे नहीं है, हमारे जुबान पे है। जो कुछ मैं प्रार्थना करूंगी वचन के द्वारा वही मेरे को मिलेगा ना। हाँ, इसलिए हमने खुद वचन सीखना चाहिए। यहाँ हमारे भगवान ने अच्छा मौका दिया है ना सीखने के लिए। वो मौके के हम पकड़ के वो मौके को ऐसा जाने में नहीं देंगे। हाँ, हम सीख के ही जाएंगे यहाँ से और दूसरों को भी सिखाएंगे। थैंक यू जीसस। आमकां देवान बरो मौका दिला, चान्स दिला हांगा देवाचे उतर शिकोवंक। आमी कशें शिकतली ते
सारकें झेमेल्यार पासून उदक पिवन चॉकलेट खावन कितें तरी करून आमी देवाचें उतर शिकया न्हू हें. हां, आमी कोणूच म्हणूंक शकना हांव जाणा आमी हें न्हू कितेंच उतर न्हू आमचे कडेन. आतां कालूच आमी सामंतान वचून तिगांयनी परगट पूण डिफरंट वे परगट जाला न्हू पळयतात म्हळ्यार. आमी म्हणचे न्हू आमी जाणा बायबल. आतां एकदां तुका रेवल्युशन दुसरें तर फाल्यां दुसरें तशें जाता. आतां येवजण ही देवाची मदींच पळय म्हणजे देवाचें कितें पूण आमकां पळयतात मग सांगता पळय तेंच करचें पडटा. हां, आतां आमी देवाची येवजण म्हणटाली. बायबलान अशें एग्जाम्पल आहा. सावलू राजा, सावलू न्यू टेस्टिमेंटांतलो न्हू, हो सावलू राजा आसलो ओल्ड टेस्टिमेंटान. आतां राजा आमी पिक्चरांनी पळयता न्हू. आतां एक राजा जालो, बापूय राजा जालो, मागीर भुरगे राजा जाता, तेजे भुरगे राजा जाता न्हू. हां, जायना तशें आसलें. ही देवाची येवजण तेज्या जिवितान आसली. कोणाच्या? सावलू राजाच्या जिवितान तेजे भुरग्याचे भुरगे अशें तेंचे परंपरा आसली. ती अशी आसली राजा जावपाची सगळे. पूण ही देवाची येवजण आतां ती येवजण कशी मोडली तेज्या जिवितान. तेज्या जाग्याचेर दावीद किंग जालो. आतां तेजी सोंस कित्याक जावना? कित्याक तेणी एक म्हणजे एकदां एका जाग्याचेर तेंची राजा म्हणटकूच तांकां झुजांक वयचें पडटा न्हू. ना आमी पिक्चरांनी पळयनासली राजा झूज करता दुसऱ्या राजा वांगडा. तशें तेजें झूज आसलें एक दीस. आनी तें झूज करूंक वयताना पयलीं सॅक्रिफायस दिवचें पडटालें, भेटवणी दिवची पडटाली. आनी ती भेटवणी दुसरो कोण आसतालो सॅम्युएल म्हणून आनीक राजा आसलो, तेणी ती दिवपाची आसली. पूण ह्या सावलू राजान कितें केलें? आपणेन दिली. आनी देवाचो कितें सांगलेलो तेणी मोडली. ही परंपरा जी आसली कोणी दिवपाची आसली सॅक्रिफायस ती सगळी मोडून उडयली, मोडली. मागीर कितें जालें? श्राप येयलो न्हू. ताका लागून हे सावलू राजाच्या जिवितान तेजी परंपरा जी आसली ती मोडली. कित्याक? तेणी देवान कितें सांगलेलें तें पाळूंक ना, तो रावूंक ना. रावूंक जाय आसलो न्हू. तेणी दिलें आनी तो येयलो सॅम्युएल. ताका दिसलें भिरांत येयली ती, ते राजा येता ते म्हणून तेणी आपणेन तेजें काम केलें. ताका लागून आमी आमच्या जिवितान कितें रोल आसा तोच आमी रोल करपाक जायो. हां, तुज्या आनी म्हाज्या जिवितान देवान कितें सांगलां तेंच आमी करपाक जाय. कळटा? कितें सांगलां तेंच. आतां ताका सांगलेलें न्हू सॅम्युएल राजा येवन सॅक्रिफायस करतलो, भेटवणी दितलो, पूण तो रावोंक ना. म्हणून तेजे जी देवाची येवजण आसली तेजे भुरगे सगळे राजा जावपाचे ते मोडले. आतां आमच्याय जिवितान कितें तरी आसा आमी रोंग गेला, ताका लागूनच आमच्याय जिवितान ही येवजण देवाची जावंक ना न्हू. कितें उलयता देव? हां, हांव तुमकां आन्सर करतली. विचारतली सगळ्यांक, मायक दितलें आनी तुमच्या जिवितान कित्याक देवाची येवजण जावंक ना. हां, आनी हे सगळ्यां कडेन ही येवजण आसलेली सगळ्यां कडेन मोडल्या ना. बरी येवजण आमच्या जिवितान दिश्टी पडल्या खंय ना खंय तुटल्या. कित्याक तुटल्या ती आमकां खबर आसा न्हू. ना आमकांच खबर आसतली न्हू. दुसऱ्यांक खबर आसा, थोड्यांक आसा, पूण आमकांच खबर आहा आमी खंय चुकल्या. आनी ही देवाची येवजण जो जर्माया 29 सांगता हो प्लान बरो फुडार आमच्या जिवितान तो दिश्टी पडोंक ना. आमकां जोण एकल्यांक खबर आसा आमी खंय चुकल्या ती ना. हां, आतां बायबलान 2 एग्जाम्पल आमी आयकलें कित्याक देवाची येवजण हें जाली. आनिकूय
इज्रायल परजा सगळ्यांक खबर आहा न्हू इजिप्टान ती कितें आसली गुलामपणांची येताली आनी मोजेसूय तेंच्या बरोबर आसलो पूण मोजेसाक जेन्ना कळ्ळें ती आपणाची हें म्हणून तेणी तांकां गुलामपणाची सुटका दिली न्हू आनी तांकां न्हू देवान जेन्ना ती गुलामपणांसून भायर सरताली न्हू जेन्ना मोजेस तांकां घेवन येतालो तेन्ना देवान तांकां एक बासावणी दिल्ली बरी येवजण तांकां दिल्ली आमी शिकया डॉटोनॉमी थँक्यू जिजस बरी येवजण ताका दिल्ली दुसरी सुमोत कोंकणी 6, 9, 10, 11 आमी वाचून पळोवया कसली तांकां देवान भासावणी दिल्ली प्रॉमीस केल्ले तांकां भायर सरतना कसले आनी तेंच्या जिवितान घडोवन कित्याक येवंक ना डॉटोनॉमी 6, 9 to 11 तुज्या घराच्या दाराचेर कोवड्याचेर आनी दारवाटाचेर ती तूं बरोवन दवरतली कितें सांगता देव आमच्या हे देवाचें उतर आमी दाराच्या कोवाड्याचेर बरोवन दवरूंक जाय जो देश आपूण तुका दितलो म्हणून सर्वेस्वर तुज्या पुर्वजांक अब्रामाक इजाकाक आनी जाकोबाक सोपूत घेवन बासयला त्या देशांत तो तुमकां भितर काडटलो तेन्ना थंय तुमी बांदूंक नासलेली व्हड आनी गिरेस्त शहरान तुमी बांदूंक नासलेल्या बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी भरतली घरां तुमी मारूंक नासलेल्यो बांयो तुमी लावूंक नासलेल्या जोखुणाच्या मोळे आनी फळां तुमकां मेळटलीं आनी ही फळां खावन तुमी दादोशी जातले कसले प्रॉमीस दिले तांकां बरी येवजण दिल्ली न्हू बरें भासावणी दिल्ली न्हू ही बरी न्हू भासावणी इज्रायल परजेक तुमी ज्या शहरान व्हडल्या शहरान तुमी वयतले व्हडल्या शहरान आनी तुमी बांदूंक ना बुनयाद मारूंक ना तसल्या बोल्लल्या घरान तुमी भितर सरतल्यान बरी येवजण दिवंक नासली इज्रायल परजेक भायर सरतना आनी मारूंक नासलेल्या बांयो तेचे तुमी उदक पियेतले जखुणाची झाडां तुमी लावंक ना ती तुमी झाडाची फळां खातल्यान ही येवजण तेंच्या जिवितान दिश्टी पडली इज्रायल परजेच्या जिवितान येवजण दिश्टी पडली आयकूंक ना तुवें केन्ना स्टोरी बायबलान आसा ती तेंच्या जिवितान जोरी ही देवाची खोशी आसली तांकां दिवपाची व्हडल्या नावास्ती शहरान तांकां धाडपाची आनी बांदूंक नासलेल्या घरान तांकां व्हडलेल्या घरान रावपाची ही भासावणी देवान तांकां दिल्ली पूण तेंच्या जिवितान तेंच्यांनी ती भासावणी मानून घेवंक ना कितें करूंक ना मानून घेवंक ना आनी आमच्याय जिवितान जी जर्माया 29:11 आमी ती शांतीची येवजण आमी मानून घेवंक ना म्हणून आमी आमच्या जिवितान दिश्टी पडोंक ना हांव म्हणटा कित्याक म्हाज्याय जिवितान दिश्टी पडोंक ना ताका लागून हांव सांगता आनी ते घरान तांकां भायर बीन कशी काडली मोजेसान वाट नासली कितें जालें दर्याची वाट केली आनी दर्या दोशी केलो आनी तांकां भायर काडली इज्रायल लोकांक इजिप्टानसून खूब त्रास जाल्या खूब प्लेग्स खूब दुयेंसां बीन हाडून तेंचे हें करून पूण तो राजा स्टबर्न आसलो धाडिनासलो धाडटा म्हटल्यार ना धाडिनासलो नो काय कितें प्रेज जालें मागीर तांकां हाडले भायर हाडली इज्रायल परजाक तांकां आतां बरे जाग्यार वचपाक हाडली पूण ती कितें करपाक लागली गुणगुणांक लागली देवाक आर्गां दिवची शिवाय म्हणजे तांकां गुलामपणांसून काडली वाट नासली तशी आमकां देवान भायर काडली ते आर्गां दिवचे सुवातेर ती गुणगुणूंक लागली
आमच्या जिवितान असली गुणगुणां आसा न्हू. आमकां देवान इतलें बरें जिवीत दिलां. जिवी दवरल्या, व्हडलें म्हटल्यार व्हडल्यांतलें आमकां जिवी दवरल्या. आमी केन्ना वखाणटा. देवान आमकां हे सोसास दिला. फ्री न्हू. ब्रीथ. पयशे दिला कोणी? पयशे दिल्या ना न्हू. एकलो 90 years ओल्ड कोरोनाच्या टायमार तो कितें जालो? ब्रीथलेस जालो आनी हॉस्पिटलान गेलो. तेजें बील कितलें येयलें? 1 lakh कितें तरी येयलें तेका बील. तो रडपाक लागलो. डॉक्टर समजलो पयशे ना म्हणून रडटा. कितें जालें? आमी कमी करया. तो कित्याक रडपाक लागलो? हांव वखाणूंक ना आमी केन्ना. देवाक म्हटलां थँक्यू जिजस, म्हाका आय एम ब्रिथींग, टुडे आय एम ब्रिथींग, थँक्यू जिजस. फ्री गिफ्ट न्हू. आमी देवाक हे देण्या पासून आर्गां दिवंक ना. इतलीं वर्सां जालीं म्हणटा आपणीन केन्ना आर्गां दिवंक ना. तेका लागून तो रडटालो. पयशांक लागून न्हू. आमकां सगळें आमी देवान कितें दिलां तर म्हाका म्हणिना. देवान कितें दिलां म्हाका? देवान आमकां जिवी दवरल्या. हे पयशे नासतना ब्रिथींग दिलां. बरें लायफ दिलां. पूण आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे चलना जाल्यार आमकां तें कशें दिश्टी पडटलें? आमकां वायटूच दिश्टी पडटलें न्हू. थंय इज्रायल पोरजेक देवान ही भासावणी पळय, असली भासावणी. तुमकां कितें दिसता ही भासावणी? घर बांदूंक ना, त्या घरान ती रावतली. व्हडली भासावणी न्हू. कांयच काम करूंक ना तुमी, ते तुमी पॉश म्हणटा लायफ जियेतल्यान न्हू. पॉश सारकें लायफ. ती भाशा तेंच्यांनी ती मानून घेवंक ना. ही भासावणी मानून घेवंक ना ती. तेंच्यांनी अशें खंय वयता थंयसर देवाक वखाणी दिवच चलोंक जाय आसली. तुवें आमकां दर्या दोशी करून उक्तो करून येयलोय म्हणून तुका आर्गां दिता. तुवें आमकां ती भासावणी दिल्ली, ती भासावणेक लागून आमी आर्गां दिता. आर्गांनी तो दिवीस तेंच्यांनी साडलेले. थोडे दीस आसले तेंकां वाडटी. कितलीं वर्सां लागलीं? 40 वर्सां लागलीं. 12 अशें म्हणजे थोडे दीस आसले. पूण 40 वर्सां लागलीं. कित्याक? देवाची खोशी 40 वर्सां ना. देवाची खोशी तांकां वाटेकूच मरपाची ना. देवान तांकां भायर सरतना पयलींच प्रॉमीस भासावणी दिल्ली, तुमी त्या गांवान पावतल्यान म्हूण शहरान. पूण हे कोणी मोडली भासावणी? कोणी मोडली? इज्रायल पोरचेन. आजुनी आमकांय देव सांगता जर्माया 29 बरो फुडार आसा, बरी येवजण आसा शांती हाडपाची. आमच्या जिवितान अशीच आमी गुणगुणटा. गुणगुणटा काय ना? सोच सांगा. हांवूय गुणगुणटाली पयलीं. कंप्लेनिंग ग्लुमले आमचें चालूच आसलें न्हू. तशें तेंचे उदीक ना जालें थंयसर गुणगुणली. आनी माना तांकां जेवण येतालें स्वर्गासून, ते तांकां थंयसरूय गुणगुणूंक लागलीं. जेवणां येतालें न्हू काम करिनासतना. पूण तरी तेंचो देव इतलो मोग करतालो, इतलो. बायबल सांगता तेंचो कपडे हांगाचे न्हू एकूय पिजूंक नासले न्हू म्हणून तेंच्यो पांयाच्यो वाडो झरोंक नासल्यो 40 वर्सां. इतलो मोग करतालो देव. तसो आमचो आमी जरी आमी देवाचे येवजणी प्रमाणे चलना पासून जाल्यार देव आमचो मोग करता. दुसऱ्या गरजाचेर आमचो लक्ष दवरता तो. जेन्ना आदामान एवेन पातक केलें तांकां कळ्ळें ती विंगडी आसा म्हणून. देवान तांकां विंगडीच वचा म्हटलें. देवान इतलो मोग देवाचो पळय. देवान ते एका जानवराक जिवें मारलें, तिची कात काडली आनी तांकां न्हेसोंक दिलें. आनी मनशाची येवजण कितें आसली? मनशान कितें केलें? आपणाचें विंगडेपण धांपपाक पानां काडलीं. पानां कितलो वगत उरता? थोडोच. आमची येवजण न्हू धाकटुली, आमची चिंतना धाकटुली, पूण देवाच्यो हेजेर तर तूं रावशी ती सासना. आनी तांकां जी कात लागलेली ती तांकां
खूब ते पयली न्हू ती पिड्यार जावची ना न्हू पळय देवाचें कितें प्लान आसा तें बरें आहा बरी येवजण आसा आमच्या जिवितान कळटा मागीर कितें जालें इज्रायल पोरचेक ते भासयल्ले हे जे तांकां प्रॉमीस ती जांकां येवजण दिलेली देवान थंय ती पावोंक ना कित्याक तेंची कंप्लेनींग ग्रांबलींग तेंच्यांनी म्हणूं येता आसलें न्हू आवय देवा इतलीं वर्सां जालीं म्हाजे कपडे सुद्दां पिनूंक ना तुका आर्गां आमकां कितें आमी देवाक आर्गां दिता दिसता ते वस्तू पळयता न्ही आतां हें दिसतालें न्हू आर्गां दिवंक गावतालें न्हू चेपलां सुद्दां झरोंक नासलीं वाळू ती कितलीं वखाणी देवाक दिवंक गावतालीं तांकां आमच्या जिवितान आमी अशीं जाता न्हू आमी जायना आमच्या जिवितान खूब फेपूस जाले आमी आनी तांकां 10 जाणांक आनी 12 जाणांक त्याच गांवान देवान जे भासयल्ले त्याच गांवान तांकां धाडले खरोच तो गांव बरो व्हडलो शहर आसलो आनी थंयसर न्हू फ्रूट फळां पळय जातालीं द्राक्षां म्हणटा आमी आतां वॉटरमेलन पळयता न्हू तसलीं द्राक्षां केळी बी व्हडली तो गांव बरो उप्पो नासले पूण तेंच्यांनी तरी देव तेंचो मोग करतालो आतां तरी ती स्वत मानीत गाय आनी आपणाची येत वखाणीत गाय दोग जाणांनी सांगलें तांकां बरो गांव ग्रीस हे प्रॉमीस आहा ते गांवाचें सांगलें आनी 10 जाणांनी कितें सांगलें तो गांवान गेल्यार आमकां जायन राकोस आहा ते मारतले आनी तेंच्यांनी लोकांनी चडश्या जाणांनी खेचेर स्वत मारले 10 जाणांचेर न्हू 10 जाणांचेर स्वत मारूंक ना आनी तेंचें मागीर कितें जालें ते भासयल्ल्या गांवान जे गेरेज शहरान ती पावूंक ना देव कितलो मोग करता तसो आमचोय मोग करता आमी जेन्ना चुकता तेन्ना तो धाडीत आसता हे प्रेयराक यो थंय देवाचें उतर परगट्टा युट्यूबाचेर आयक घरा बसून सांगिना तांकां लोकांक फायदो आसा पूण तुज्या देवाक तुजो फायदो आसा न्हू देवाक जाय न्हू आपणाशी येयल्लें म्हणून देव त्या मनशांक धाडटा पूण आमी आयकोता एकदां आयकोता एकदां ना हांव जाणा बायबल आनी आमी मागीर सटन एक्सक्यूज दिता पूण आमी जाणा जावंक जाय सगळ्या देवान माळावळ दवरलेली आसा चर्चीनी मीस जाता हॉलांनी घरांनी जायना चडशें न्हू आमी थंय मिसाक वचपाक जाय देवाचें उतर शिकपाक जेजू खंयसरूय शिकयतालो बायबलान अमकेच प्लेसीर आसा आमी वचोंक जाय देवाचें उतर इम्पॉर्टन्स आसा सगळे मांडावळ दवरलेली आसा न्हू ती मांडावळ आमी पावपाक जाय आमी खंयसरूय कितें केलें जायना न्हू खंयसरूय ब्लेसींग सेक्रेमेंट हाडलो जाता चर्चीन आसा न्हू आमकां जाय आमी वचपाक जाय ते सुवातेर आनी ते सुवातेर सगळें आसा हे सुवातेर आतां देवाच्या उतराचे परगोटणी जाता स्पेशल परगोटणी जाता प्रिचींग टिचींग आनी हिलींग हे तिनूय जेजूनी प्रिचींग टिचींग आनी हिलींग केलें परगोटलें शिकयलें आनी पेखोवणी दिली न्हू हे सुवातेर हां सो आमी अशी कंप्लेनां करच्यो ना आमी चान्स पळोवपाक जाय देवाचें उतर शिकोवपाक शिकोवन घेवंक जाय आमचें एकूच काम देवाचें उतर शिकोवंक जाय दुसऱ्यांक शिकोवपाचें एक शिकोवणदार स्कुलान कितें करता तो पयलीं शिकता न्हू आतां टिचरी सॉरी स्कुलान कितें करता पयलीं ती शिकता न्हू मागीर आमकां शिकयता तशें आमचें देवाच्या राज्यान तेंच काम आमी शिकोवंक जाय आनी मागीर दुसऱ्यांक शिकोवणदार शिकोवंक जाय कालबण म्हणटाले इमिटेट कॉपी करप आमी जेजून कितें केलें तें आमी करपाक जाय जेजून कितें केल्लें पेखोवणी केली हिलींग टिचींग आं सॉरी पिचींग हिलींग प्रिचींग टिचींग आनी हिलींग केल्लें तें आमी तें करपाक ही कॉपी इमिटेट करूंक जाय शिसांग म्हणटा तो आमी करपाक जाय एक दीस आमकां न्हू आमचे एक टीम मेंबर आसले तेणी तेंचे कोण तरी शेजारी काय कोण तरी हॉस्पिटलान तेच्या घोवाक एक्सिडंट जाल्लो आनी आमी आजुनूय वयता रिचॅट करूंक आमी वयतालीं जेन्ना आमी गेलीं तेन्ना तिका 2 दीस जाल्ले आनी तिचे सारके सगळे घोवाचे डॅमेज जाल्ले तकली बीन सगळी आमी तिका देवाचें उतर दिलें
आमी सांगलें देवा कडेन जायना तसलें कांयच ना. जो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता तुज्या घोवाक कांयच न्हू जिवीत दिवं. तिका एक्सप्लेन केलें जेजूचें सगळें. आनी आमी येयलीं आनी दुसरे दिसा तिचो घोव मेलो. आतां आमकांय मातशें खंय तरी हर्ट जालें न्हू. आतां ही देवाची येवजण तेज्या घोवाक बरें उतरा प्रमाणे बरें जिवीत दिवपाची न्हू. हालो आं हय. पूण ती येवजण कित्याक तुज्या जिवितान घडोवन येवंक ना तें आमकांय कळोंक ना. पूण तिणी ते भयणीन घोव मेला ते भयणीन आमकां कितें सांगून धाडलें, तुमी तुमचो काम बरें काम तुमी केल्यात. पूण ज्या सिट्युएशनान हांव आसली त्या सिट्युएशनान म्हाका देवाचें कितें दिसना जालें. कित्याक सगळो डॉक्टर रिपोर्ट भरलोलो न्हू. पूण जेन्ना म्हाका लोक आफयतालो प्रेयराक यो देवाचें उतर शीक तेन्ना जर हांव येयल्ली आनी हांव देवाचें उतर शिकलेली जाल्यार म्हाज्या घोवाक हांव ह्या हितूनसून भायर काडटली आसली. सारकें न्हू. आमी आमचो कितलो टायम वेस्ट केला. टायम वेस्ट केला आमी घरा बसोन खबरी आयकून केला न्हू. कित्याक देवाचें उतर आयकूंक जाय. ते सुवातेर हें ना तें ना करून आमी आमचें टायम वेस्ट खूब केला न्हू. पूण जेन्ना आमकां परिक्षा येता तेन्ना आमी कितें करतलीं. आतां ते भयणीन सांगलें हे एग्जामीक आपूण कित्याक फेल जाली. कित्याक फेल जाली म्हूण सांगलें. आपणीन देवाचें उतर शिकोवंक डिसिजन घेवंक ना, निर्णय घेवंक ना वचपाक थंय. कळटा. ही देवाची येवजण आमच्या जिवितान मनशाच्या जर एकल्या जिवितान तो कोणाकूच पार्शालिटी करूंक ना. सगळ्यांक बरी येवजण आसा ना. देव पार्शालिटी करता. तूं बरो तूं श्रीमंत तुका हे गिफ्ट देव करता. जर आमच्या जिवितान कित्याक येवजण ही दिश्टी पडोंक ना. आमकांच वयली न्हू. आमकांच लागून न्हू देव फोटींग आमकांच लागून न्हू. सो आमी ती चोत्रायेन रावंक जाय. ताका लागून प्रॉपर 420 म्हणून 420 म्हणटा चोत्रायेन म्हज्या पुता चीत दिवन म्हजें उतर आयक. कितें म्हणटा म्हजें उतर आयक. ब्रदर 420 प्रॉपर कितें म्हणटा उतर आयक. ते तुज्या दोळ्या मुखार दवर. दोळ्या मुखार वचोंक दिवनाका. काळजान बागलून दवर. तेन्नाच तुका जिवीत आनी मनशा कुलाक तुजे वचून भलायकी मेळटली. कितें म्हणटा कितें आयक म्हणटा संवसाराचें उतर. डॉक्टर वळो डॉक्टराचें उतर आयक म्हणटा. कितें दिसता तें. आतां सपोज घोव सोरोप येता तें पळय म्हणटा तो म्हणटा माय सन अटेंड टू माय वर्ड. अटेंड टू माय वर्ड न्हू. इन्क्लाइन thy your ear unto my saying. Let them not depart. Brother, must you wait, brother? Let them not depart from thy eyes. Keep them in the midst of their heart, for they are life and those who are that find them and health to all their flesh. कितें सांगता आमकां फक्त अटेंड म्हणटा चिंतून देवाचें उतरूच आयक म्हणटा आमकां. जरी तुका ही जर्माय 29:11 परते परते कित्याक सांगता आमकां उडास ही येवजण तर आमच्या जिवितान बरी दिसोवंक जाय जाल्यार तूं कितें काम करचें पडलें तुका. देव चीत दिवन बेश्टेच न्हू देवाचें उतर आयक. चीत दिवन देवाचें उतर आयक. सारकें आयक कान अशें ओडून इन्क्लाइन आनी तुज्या दोळ्या मुखार दवर म्हणटा हें देवाचें उतर. आमी पाऱ्याचेर देवाचें उतर मारलें जाल्यार आमकां चड बरें घरांनी उरलें दिसलें देवाचें उतर. म्हजी मावशी किचनान देवाचें उतर मारलेलें सगळें आनी सगळी स्क्रिप्चर बाय हार्ट किचनान
ती म्हणटा हांवें म्हणलें हांव एक दीस म्हणजे हांव वयता थिंग हांवें म्हणलें किचनान शें मारलां गे हांव चडसो टायम किचनांत आसता मागीर देवाचें उतर पयलें दाटली जेवणूय बरें जालें म्हणटा आनी आपणाक मागीर करपाय ना जेवण कित्याक आपणाक उडास करता तें उतर वाचता तें कळटा आतां दुसरें मारलां पयलीं एक मारलेलें आतां दुसरें मारलां तें शिकलें म्हणटा आपूण कित्याक देव म्हणटा तेंच दोळ्या मुखार दवर देवाचें उतर दोळ्या मुखार दवर सारकें तुज्या सारकें दोळ्या मुखार आनी तें काळजान बागलून दवर काळजान कित्याक कितलें हें आसा न्हू आमच्या कुडीक आनीक इंस्ट्रुमेंट ना आसा न्हू काळजान एक सेफ प्लेस काळजान देवान आमकां आमची भांगरां आमी खंय दवरता भांगर भायरूच दवरता बरी भितर दवरता न्हू चोर कोण तें सोदता आमी न्हू न्हू आरमारीन आमी भितर दवरिना भांगर भायरूच दवरता कोण तरी भायर दवरता ना न्हू तशें हें देवाचें उतर भितर दवरूंक जाय तें चोरूंक व्हरोंक दिवंक जायना आं रोखडोच चोरता देंवचार म्हणटा न्हू एक ओपार सांगता एक शेतकारी बी ओपत गेलो वाटेर पडलें चोर येयलो आनी चोरून व्हेलें तेका लागून एक आयजान आमकां भितर दवरूंक जाय चोरून व्हरोंक दिवंक जायना आनी तेन्ना कितें जाता आमकां जिवीत मेळटा जी येवजण देवान आमच्या जिवितान बरयलेली आसा ती येवजण तेन्ना आमच्या जिवितान दिश्टी पडटा आमच्या जिविता वचून दुसऱ्या सगळ्या मनशा कुलाक मेळटा न्हू म्हाका हांव उडास येयलो काळजान म्हणून हांव काल सांगतालें न्हू सोलापूर अशीं घरां आसा थोड्यांक देवाचें उतर तेंचे घोव वाचूंक दिना पूण ती कितें करता बायबल पिसता म्हणून ती बायबल खंय दवरता जाणा तांदवांनी पिठान बायबल दवरता कित्याक थंय घोव वचना न्हू बाकी कडेन सगळ्या कडेन वयता आनी ते गेले म्हणटकूच म्हणटा मागीर काडून वाचता आमकां कितले केन्ना आमी वचून देवाचें उतर वाचूं येता पूण आमी कितलीं वाचता आमकां कोण फोर्स करता हें करता ए देवाचें उतर वाचूं नाका म्हणटा घरान आं पूण आमकां कितलो चान्स आहा पूण तांकां कितें भिरांतीन केन्ना येतलो काय आनी वाचतना सापडात जाल्यार पिजीत जाल्यार ती सारकी बायबल म्हणजे सारको देव म्हणटा ती पिजूंक जायना कांयच करूंक जायना ताका कोणी हात लावंक जायना कसलोच आं ताका लागून ती तांदवांनी दवरता आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान दवरूंक जाय बायबल सांगता न्हू कितले थोड्या जाणांक बायबल वाचपाक खूब जाणांक हें आसा आयकूंक बसून न्हू मोबायलाचेर आमकां देवान फ्री दवरलेली आसा केन्नाय बायबल वाच केन्नाय देवाचें उतर आयक न्हू पूण आमी चान्स घेता तो वाचपाक आयकपाक वेळ दिता आमी तांकां पळय मातसो वेळ मेळ्ळो बायबल काडलो वाचलो परत तांदवांनी दवरलो म्हणटा पिठान दवरलो आमी कितें करता ही येवजण आमच्या जिवितान दिश्टी पडटली जाल्यार आमकां हेंच देवाचें उतर अशेंच वाचचें पडलें काळजान दवरचें पडलें न्हू सगळीं सिरियस कित्याक जाली आं करिना म्हणून आतां आमी देव आमकां चान्स दीत आसा आमी सिरियस जावपाची गरज ना बेजार जावपाची गरज ना हो नेवो दीस म्हजो आयजूच हांव जल्माक येयल्या अशें म्हणून परत स्टार्ट करपाक जाय आमी न्हू फाटलें सगळें गेलें आतां आमी कितें करूंक जाय हो नेवो दीस आतांच म्हाका ही समजणी गावल्या हांव आतां स्टार्ट करतलें जेजू कडल्यान नेवो दीस न्हू पयलें घेवन बसपाचें कांय फायदो ना पयलींचें कितें घेवन फायदो आसा कोणाक फायदो मेळ्ळा इतलीं वर्सां पयलींच्या चितून कोणाक फायदो मेळ्ळा आतां पयलींच्या लायफान जर हांव फेल जाल्यार हांव आतां पास जावन दाखयतली न्हू
अशी जीत आमच्या भितर आसूंक जाय. आमी स्कुलान वयताना एकदां तर फेल जाली, जीत दवरताली न्हू आमी, ह्या वर्सा हांव पास जातलीच. फेल जाली म्हटल्यार गिवअप दिताली, थोडी दिता, थोडी गिवअप दिना न्हू, सोडून दिता. ना म्हाका पास जावकूच जाय, ह्या वर्सा हांव कशी तरी पास जातली न्हू. फेल जाली. आतांय आमी जिवितान आमच्या फेल जाल्या, हे प्लान आमच्या जिवितान दिश्टी पडोंक ना. पूण आतां आमी जीत धरूंक जाय. हें देवाचें उतर कितें सांगता तें हांव करतली, आनी हांव ही देवाची येवजण म्हाज्या जिवितान दिश्टी पडटली. हां, तुमकां बोट दाखयना, हांव म्हाका बोट दाखयता. इतली वर्सां देवान म्हाका कितें सांगलेलें, आदमानी एवेक कितें म्हणटा, आशिर्वाद म्हणजे कितें, मल्टिप्लाय, फ्रुटफूल, सबड्यू, वाडात, चोडात आनी पोसरात आनी डॉमिनेट करा. वाडात, आमच्या जिवितान वाडोवंक जाय आमी. हांव जर म्हाज्या जिवितान वाडोवंक ना जाल्यार येवजण हांवें देवान भासावणी दिल्या न्हू जोण आतां आदमानी येवेक जेन्ना ती एकठांय जाली, तेन्ना ती मेवळी, तेन्नाच सांगलें न्हू, वचात, वाडात आनी चोडात. हां, तशेंच आमकांय देवान काजरी जिवितान केन्ना जाता तेन्ना देवान आमकांय सांगलां, वाडात आनी चोडात. आमी वाडोवंक ना, चोडोंक ना जाल्यार कोणाचो गुन्यांव, देवाचो, आमचो गुन्यांव. हो प्लान म्हाज्या जिवितान दिश्टी पडोंक ना, हांवें तें सोत मानूंक ना, हांवें तें मानून घेवंक ना. आमी पळोवया एक्सोडस 23:25 कितें सांगता आमकां देव. ही भासावणी आमकां देवान दिलेली आसा. एक्सोडस म्हणजे सुटका 23 23. थँक यू जीजस. सर्वीसवर तुमच्या देवाक नमस्कार करात. हांव तुमच्या खाणा पिणाचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तुमचे चड पिडेंतलो तुमकां निवारतलो. कितें म्हणटा 25 and 26 कितें म्हणटा, सर्वेस्वर देव आपणाकूच तुमी नमस्कार करा, म्हणजे आपणाचेरूच पातयेवन रावा. आपूण कितें सांगता तें आयकात आनी तेन्नाच देव तुका शांती तुज्या खाणा पिणाचेर, तुज्या जेवणाचेर आशिर्वाद घालतलो. देवान ऑलरेडी आमकां सांगलां न्हू, कितें खाल्ल्यार आमकां मान पडटलें. हां, कितें आमी खाल्लें, खंयसरी गेली माल पडटलें, कित्याक ना. देवान हांगा म्हटलां न्हू, तुज्या खाणा पिणाचेर, तूं कितें खातलय, तूं जेयतलय, कितें पियातलय, तेजेर तुजो ऑलरेडी आशिर्वाद घातलेलो आसा न्हू. जेन्ना आमी देव कितें सांगता तें करता, नमस्कार करता, तेज्या उतरा प्रमाणे जियेता, तेन्ना आमच्या खाणा पिणाचेर तेणी आशिर्वाद घातलेलो आसा. आमकां कितेंच खाल्ल्यार माल पडचें ना. आमी तर मानून घेता ही येवजण. आनी चड पिडेंतलो तुका निवारतलो. आमच्या जिवितान पिडा आसूं येता तर, पूण आमी मानून घेयना. मागीर कितें म्हणटा, तुमच्या देसान कोणूच गरपात जावची ना, न्हय म्हूण कोणूच वाश्टी उरची ना. हांव तुका तुज्या जिविताचो पूर्ण हावक दितलो. कितें म्हणटा, आमी जे सुवातेर जी कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता, ते सुवातेर कोण पळय जियेता रावता, तांकां त्या गांवांत कोणूच वाश्टी वो गरपात मिसकरेज जावचें ना म्हणटा. कितें सांगता देव, येवजण जावन एकल्याच्या जिवितान जर ती येवजण दिश्टी पडोंक ना जाल्यार कोण तेजो जबाबदार, आमी न्हू. कित्याक आमी ती येवजण मानून घेवंक ना. आमच्या जिवितान आमी उलोवंक ना, उलोवन घेवंक जाय न्हू आमी. हां, जें कितें बरयलां तें आमी उलोवंक ना आनी मानून घेवंक ना न्हू. ताका लागून आमच्या जिवितान ही येवजण, ही बरो फुडार दिश्टी पडोंक ना. खरें न्हू. हां, कितें म्हणटा तुमी. हां,
कितें म्हणटा कित्याक ही येवजण बरी सोंक ना आमच्या जिवितान कित्याक घडोवन येवंक ना आमी ती मानून घेवंक ना देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी उच्चारूंक ना आनी म्हणटा लांब हांव तुका दितलो कितले लांब हांव आमी कित्याक मोठा इतले बेगीन आमी मानून घेयना न्हू देव म्हणटा साम्स 91 पासून सांगता आमकां देवान आमकां लांब हावस दिला न्हू लास्ट लायन हांगाय सांगता तो जी कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता देवाचे स्वत मानून बोलता ते वचनाचे स्वत मानून ह्या उतराचेर तांकां तेणी लांब हावस दिलेले आसा कसले लांब हावस नातरां पोंटुरां पोवपाचे थोडेच न्हू नातरांच न्हू पोंटुरां आनी फुडें कळटा ते आमी उचारूंक जाय जायते गो डॉक्टर सांगता तूं मरपाचो आसा तुका देव कितें सांगता हां आतां देव डॉक्टरान सांगलें तूं मरपाचो आसा आमी स्वत मानता न्हू पूण देव आमकां कितें सांगता हांगा लांब हांव म्हणजे नातरां पोंटुरां पळयतलो म्हाजो कजन न्हू खूब फारां बरो नातालो ताका आमी हे स्क्रिप्चर म्हणटाली एक दीस असो जालो ताका कितें तरी जालें काळजान पोटानसून चडोन कितें येयलें आनी हॉस्पिटलान एडमीट जालो ना ICU नासलो आनी आमी सकाळीं फुडें गेलीं आनी डॉक्टरान सांगलें ताका अटॅक येयला खंय तें सांगलें आनी सिरियस सारको जाता म्हणजे डॉक्टर रिपोर्ट पळय आयकलें म्हणटकूच आमकां कितें जाता खुशाल जाता आमी देवाचें उतर ना जाल्यार ना न्हू तो सारको भिरांतीन सारको पडलेलो ताका हालयलो अरे तुवें आजून नातरांय पळोवंक ना पोंटुरांय पळोवंक ना खंय कितें जाता तुका कांय जायना म्हटलें कांयच सांगना कित्याक तुवें देवाच्या उतरा प्रमाणे लांब हांवका पासत तुजी येतलो आमी ताका हीच प्रोफेसी पळयताली तूं नातरां पळोवंक ना पोंटुरां पळोवंक ना तुका इतल्या बेगीन कांयच जायना आनी मागणें केलें आनी येयली डॉक्टर फाटल्यान येवन डॉक्टरान सांगलें तुका कांय जावंक ना तुका फक्त फूल एलर्जी जाल्या आनी सकयल हाडलो अजूनय हा कितें एकूच उतराक न्हू एकूच आनी देवूळ जेजूय म्हणटा न्हू तो एकूच उतर उलय शेतपती म्हणटा न्हू एकूच उतर उलय म्हजो चाकूर कितलीं उतरां उलोवंक जाय आमी कितलीं उतरां स्वत मानूंक जाय आनी तें उलोवंक जाय आमच्या जिवितान आनी तेन्नाच आमी आमच्या जिवितान हो प्लान ही येवजण दिश्टी पडटली न्हू हां कोवीड टायमाचेर न्हू एक 60 क्रॉस तिका कोवीड जाल्लो भायल्या गांवान आनी तिका रुमान एका दवरलेली आनी तिका सकाळची दिसून फक्त एक च्या करून तिका फ्लॅसान दवरताली आनी ती आख्खो दीस पियेताली आनी सारकी म्हणटा आपणाक कांयच जायनासलें जेमूय पडना एक स्टूल दवरलें तेजे तकली दवरताली आनी न्हिदोंक वयताली तें न्हिदूय पडनासली एक दीस कितें जालें ती म्हणटा आपूण न्हिदलेली थंयसर आपूण म्हणटा सोयरानान कशी येयली आनी आपणाक कांय अशें म्हणटा कांय कोण म्हणटा येताले आनी व्हरोंक येताले आपणाक मरो मेली म्हणून अशें व्हरपाक आपूण म्हटलें जेजू खंय आसा तूं तुवें म्हाका सांगलां मरे लांब हांवका पासत म्हणजे नातरां पोंटुरां पळोवपाचें जिवीत दिलां तें जिवीत खंय आसा इतलें उतर म्हटलें म्हणटा आनी आपल्या भितर एक पावर येयलो आनी आपणेन कितें म्हटलें कोड सोड सोयताना म्हज्या जिवितांतलो आनी म्हणटा सोयतान गेलो ते कांय आनी जेजू येयलो आनी म्हणटा आपणाक हात दिलो आनी उखल्ले आपूण तेन्नाच्यान चलोंक लागली आपूण गेली आनी किचनान ब्रेकफास्ट करपाक लागली सून येयलें मामी कितें जालें तूं बरी मगे जाली किचनान चुयेयलाय तूं केन्ना एकूच उतर न्हू अशेंच हांव हीच येवजणीचें शिकोवन शिकयतालें एका घरान तेन्ना हांवें एका भयणीक विचारलें तुज्या जिवितांत देवाचो प्लान कित्याक जावंक ना बरो प्लान
ती म्हणपाक लागली आसली ती म्हणपाक लागली जेन्ना ती काजार जाली आनी ती टिचर टिचर ती जॉबाक तिचो जॉब टिचरीक बरो पेमेंट आसता न्हू कोण हांगा टिचर कोण ना तांकां पेमेंट आसता न्हू हय आसता पूण ही काजार जाली आनी तिचे भाटकारागेर काजार जाली आनी पयशे म्हणटा अशें म्हणटा पयशाची किंमतूच नासली म्हणटा घरान खंयसरूय पयशे वयता थंयसर तेंचे पयशे पूण तें आपणें जिवीत आनी तेजी भुरगीं सारकीं ना आतां आपणाची घोवाचे भाव भयणी सारक्यो ना आपणें तें पळयलें आनी आपणें कितें म्हटलें म्हाज्या भुरग्यांक हांव गरिबीन वाडयतली कितें म्हटलें ही देवाची येवजण आमच्या जिवितान आमच्या जिवितान आमी एक भाटकारा कशी जिवोवपाची ही देवाची येवजण आमी लँडर सो ती म्हणटा हो प्लान जो देवाचो भाटकारा कशी जियोवपाचो म्हाजे जिबे वचून हांवें प्लान हो नश्ट केलो कितें जालें म्हणटा वाडटाना म्हाजे कडेन त्या भुरग्यांची फी पासून भरपाक जायना स्कुलाची स्वत म्हणटा ती सांगताली आनी लोन आजुनूय लोन आसा म्हणटा ती ही देवाची येवजण लोन काडून आमी जियोवपाची आमी लोन काडूंक जायना आमी एक भाटकार आमी लँडर आमी दिवपी घेवपी न्हू आमी लोन काडपाचें न्हू लोन एक श्राप आमच्या जिवितान कित्याक जाली ही येवजण तिच्या जिवितान हे नश्टाची येवजण तेज्या जिवितान कित्याक जाली तेणी उचाल्लें तेणी मानून घेतलें आपूण म्हज्या भुरग्यांक गरीबकायेन जिवोवंक शिकयतली मानून घेतलें आनी उचाल्लें आमी आमच्या जिवितान कितें मानून घेता तें आमचेर डिपेंड आसा न्हू एक काजारी जिवितान गो बायलां मॅथ्यू 9:19:4-5 म्हणटा कितें हरमब्यांसून दादलो आनी बायलूच आसली देवान दादलो आनी बायलूच वचलेली न्हू आनी म्हणटा एक दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी बायलेचो जातालो आनी दोगां ती एक जातली आनी देवान जोडला तें मनशान तोडूंक जायना तो तोडटा कित्याक तर ही देवाची येवजण जाल्यार 19:19:4-5 कित्याक तोडटा तर आमच्या जिवितान ही येवजण कित्याक मोडटा देवाची येवजण कितें शांती दिवपाची देवाची येवजण ही भासावणी कितें देवान जोडला तें खंयच्याच मनशान तोडूंक जायना जाल्यार मनीस तोडटा एडवोकेट तोडलें म्हणटकूच आमी 19:5 कित्याक तोडटा आमी देवाचे भासावणेचेर मानून घेयना आमी कोण खालती जायना आमी आमच्या डिजायराक मोरोंक सोदिना हांव सारकी तो म्हणटा हांव सारकी तो म्हणटा हांव सारकी एकलें खालती जायना आनी देव म्हणटा जी कोण खालती जाता ताका देव वयर काडटलो And he answered and said unto them, Have you not read that he which made them at the beginning made them male and female? And he said, For this cause shall a man leave father and mother, and he shall cleave to his wife, and they shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God has joined, let not man put to asunder. देवान जोडला तें मनशान तोडूंक जायना ही देवाची येवजण ही देवाची येवजण एक काजारी जिवीत एकठांय जिवोवपाचें हो देवाचो प्लान न्हू
हांव तुमकां विचारता, ही देवाची येवजण न्हू एकठांय जेवपाची? हां, येवजण न्हू? म्हाज्या जिवितान असल्यो डायवर्स केसीस खूब आसल्यो, खूब जाणां एकठांय येयल्या फक्त देवाच्या उतराचेर. हांवें न्हू पवित्र आत्म्यान तेंच्या जिवितान काम केलां. एक भयण आसली, सगळीं तुमी म्हणटा, लोक म्हणटा बिलिवर्स चर्च. हांव नको, पूण देवाच्या उतरान आमी बिलिवर्स. आमी बिलिवर्स न्हू? जी कोण देवाच्या उतरार स्वत मानता ती बिलिवर्स. ती चर्चीन ते वयताले आनी तिजो घोव तिका खूब मारतालो जेजूचें कोत्ता म्हणून. खूब मारी आं, सारकें हें कर. आनी ते चर्चीन म्हाका खूब फारां आफयताली, यो 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 म्हणून. हांव वचनासलीं. म्हाजे सोयरे वयताले आमचे भितर, म्हाजे फ्रेंड, कामाचेर एक फ्रेंड आसले. ते एक दीस अशें फोर्स करपाक लागले आनी हांव गेली थंय. हांवें ते भयणीक पळयली, ती सदांच भयण येता न्हू, तिचें हें काळें जाता, हात सुजता सगळें. हांवें तिका विचारलें, कितें जाता गो तुका हें सद्दां? तर आपणाक घोव मारता. कित्याक? जेजूचें कोत्ता म्हणून. आनी अशें तिका रस्त्यार मारपाक लागले. पूण त्या चर्चींच्या लोकांनी तिका मारता म्हणून एडवोकेटा कडेन येले. कित्याक? सेपरेशन करपाक, कळ्ळें? पूण जेन्ना म्हाका ते सांगपाक लागले तेन्ना हांव म्हणून पयलीं शिकतालीं तेन्ना जेसलमेंट टिमीन तेन्ना ना, हांव फर्स्ट म्हाका दिसता 2-3 वर्सांची आसतली. तेन्ना हांव सदांच कितें शिकता तें मार्क करतालें बायबलाचेर. मिलाकी चॅप्टर 2:16. मिलाकी चॅप्टर 2:16. आय हेट डायवर्स म्हणटा देव. हांव लग्न मोडनाच्या तेजे दिवस कोत्ता. मिलाकी चॅप्टर 2:16. मलाकी 2:16. हांव लग्न मोडटा त्या एका दिवस कोत्ता. हेट डायवर्स. आनी ती रिसिवींग असली. हांवें म्हटलें, देव तुका सांगता लग्न मोडटा तेका हें करता, हेट डायवर्स. तिणी कितें केलें? एडवोकेटा गेली आनी फायल हाडली. आतां आपूण डायवर्स दिना. आनी त्या वटेन घोव लग्न सांग फुडला, चेडवाक घरान हाडून दवरला. हांव ताका म्हणटालें, कांयच ना, देवान सांगलां, देवान जोडलां तें मनशान खंयच्याच तोडूंक जायना. तुज्या घोवान न्हू कोणीच तें तोडूंक जायना, बायलांनूय तोडूंक जायना. जर तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे रावता जाल्यार तें कोणाच्यानूच तुजें काजारी जिवीत तोडूंक जायना. सांगता न्हू देव? हां, वॉट गॉड हॅज जॉयन्ड टुगेदर लेट नॉट मॅन पुट स्लँडर. हां, सांगता न्हू देव? हांव सांगता हें? हां, ही देवाची भासावणी न्हू आमकां. हां, देवाचें उतर न्हू हें. सो तें त्रास करता म्हणून घरा आवयगेर गेले. आवयगेर सदांच काकुतीचो तेस तिनांक करताले आनी हे स्क्रिप्चर घालून ते सदांच म्हणटाले, आपल्या घोवाचें नांव आनी आपणाचें नांव घालून ते सदांच म्हणटाले. एक दीस अशें जालें, तेच्या घोवान महिला मंडळ वुमन्स हें आसा न्हू रायट्स, तितूनसून ताका लेटर धाडलें. अशी तितून बायलांचीच केस घेता. आतां ही ते म्हणटाले आं बायलांचीच केस, म्हाका खबर ना सारकी. हेच्या घोवान ताका लेटर धाडलें थंय यो म्हणून. हांवूय गेलें तेज्या वांगडा. आनी हांवें थंय पळयलें सगळीं नांवां न्हू, व्हडलीं व्हडलींची नांवां सगळीं जेजूची तांकां वळखूच ना. जेजू कोण तें खबरूच ना. हांवें तांकां पळयलें, पळय नांवां, तूं वचोन जेजूची खबर सांगपाची गरज ना. आनी तूं शुअर जाणा तो जेजूचेच टॉपीक काडटलो म्हणटा तुजो घोव. सो तूं तें जेजूचें प्रवचन तूं करूंक वचो नाका. तूं तुजें प्रवचन कर थंय वचांनी. कितें? तुजी घोवायकी सांग, तुजीच घोवायकी सांग. ते गेले, घोवान तेजें स्टार्ट केलें तें जेजूचें कोत्ता म्हणून. आनी ती सगळीं अनभावती न्हू ती अशीच पळोवंक लागली. हेणी मागीर आपणाची घोवायकी सांगली. कित्याक तें 2 फारां एकदां तेणी काजीक साडी घातलेली मरपाक, पूण कोणी तरी ताका वाचयलें. सेकंड टायम तिका भुरगीं आसलीं, चेडो आनी चेडूं. तांकां कोणी पयशे घेतले आनी
एका बिचाचेर जीव दितले म्हणून गेले. तांकां बरें खावयलें आनी बसले आनी खावंक जायसर वचले. ताका कोणी हॉटेलकारांनी पळयलें हे आतां शिवट जीव दितले म्हणून. ताका आतां पळयत आसले ते. मागीर तेंच्यांनी हाडलें ताका जेवण दिलें आनी दुसरे दिसा ताका सोयऱ्यांगेर पायलें. तेणी आपणाची घोवायकी सांगताले ते घरान कशे त्रास जाताले ते. सासू माय तिचेर रांदले केंस हाडून घालताले जेवणान. साडयांचे बीन मूत पुसताली आपणाचे मुतताले आनी अशें तिका त्रास जाताले. मागीर तिणी सांगलें आपूण जेजू कडेन वचोन हें म्हाका शांती म्हाज्या जिवितांत जी आपूण जीव दिवंक पळय धांवताली ती जेजूच्या उतरां वरवीं आनी जेजू वरवीं म्हाका ही शांती मेवली ही येवजण देवाची. त्या काळाक लागून आपूण जेजूचे पाटलाव करता आनी कित्याकूच न्हू हे म्हाका शांती मेवल्या म्हणून जेजून दिल्या म्हणून हांव तेच्या फाटल्यान गेल्या. तेंच्यांनी ती थडाकली म्हणजे ही घोवायकी न्हू सारकी फुड्यान. ती म्हणाली तशें कितें आहा तर तिका बरें दिसता तर ती वयताच न्हू. मनशाक चॉयस दिला न्हू. तुका कितें बरें दिसता तें करपाक देवूय चॉयस दिता. सो तिणी सांगलें ताका घोवाक तेच्या बरें तिका बरें दिसता मरे तिणी वचून नाजाल्यार ती मरोन वयतली आसली न्हू. भुरगीं कितलीं तुजी कितलें ना कांय खबर ना ताका घोवाक. तीच पळयताली न्ही भुरग्यांक शिकयताली. ती म्हणूंक लागली आमकां तुजे केसीन घाल तूं आतां हे बायलेक कितें करता. तो म्हणलो आपूण व्हरता अर्दो खोस तिका घरान दिता म्हणलो आपूण. ती कामाक वचोन आपल्या भुरग्यांक पोसताली. खरेंच तिका घरा येवन आनी तिका पयलीं मारतालो न्हू. हांवें तिका एकूच स्क्रिप्चर दिली कसली जाणा आयजाया 54:17 कसलेच हत्यार ना आमकां मारपाक. आं तुमी चॅक करा मागीर तें आमकां जिवेशी मारपाक कसलेच हत्यार ना. तें तिका हांवें वयताना दिलें. पूण तिच्या घोवान आतां 20-15 तरी सुबेज जातलीं वर्सां आजून तिका हात पासून लागना. घोवान तिका मारूंक ना. पयलीं कितलो मारतालो हात लागना वचोन. पूण टेस्टी तिका खूब येयल्यो. ती सासूमाय आसली न्हू बेश्टी चोरी केली म्हणटाले आपणाचे. आगो आसूं गो चोरी केली म्हणटा आसूं न्ही देव म्हणिना न्हू आमकां. देव आमकां चोर म्हणटा आनी आमकां हिशेब कोणाक दिवंक जाय मनशांक देवाक दिवंक जाय मुगो. तूं ओगी राव म्हणून थंयसर कितें म्हणटा तें घोवूय वचना फुडें सांगलेलें एका म्हयन्यान दिलो हाफ आनी मागीर दिवंकूच ना. भुरग्यांचो खोस सगळें तेंच करीत कांय म्हणनासलें. खूब त्रास काडून सासू मेली. तो आपले आवयचेच आयकतालो मेली आनी मागीर तो मातसो बायले कडेन. आतां तूं पळयशी जें कितें तेज्या नांवार आसलें न्हू सगळें तेणी बायलेच्या नांवार केलां. सगळें बँक अकावंट पासून कित्याक हांव वांगडा गेली तेजे अकावंटाक लागून. आनी आतां ती मोगान एकामेकाची काळजी घेवन जियेता. भुरगीं काजार जालीं लग्न जालीं. कित्याक हे देवाचें उतर आमी गोट धरून रावूंक जाय. देवान जोडलां तें मनशान तोडूंक जायना. एकल्यान तर तेज्या घोवान रावूंक ना पूण ते रावले न्हू. आनीक आमी जेन्ना आमी पोटा वयतालीं एवरी इयर वयतालीं आमकां थंय एक कपल्स मेळ्ळे आनी तेजे फ्रेंड्स 9 वर्सां जालीं घोव ताका पळयनासलो. फोन सुद्दां करिनासलो जेन्ना आमकां मेळ्ळे तेन्ना. आनी ते फ्रेंड मेळ्ळे ते आमकां आपणागेर येवन खूब आमच्या घरान सायटीक हिंदूस आहा तांकां जेजूची खबर तुजी घोवायकी सांग म्हणून एवरी मंथ्स आमी वयतालीं. तेन्ना ते येयल्ले एक दीस. ते सांगपाक लागले आपणाक घोवान एकूय दीस 9 वर्सां जालीं फोन करूंक ना. आनी घोव आपणाक भायल्या गांवांत इंडियेन ते आंध्रा प्रदेश काय खंयचो तरी काजार जाल्ले. इतलो मारतालो आपणाक रातचे म्हणटालो उबे जाल्यार उबीच उरताले आपूण बेडी कडेन. ताका लागून आपूण ताका सोडून येयली. आमी ताका सांगलें फक्त कितें जाय जाणा आनी काजारी जिवितान बोगसोणें. कितें जाय बोगसोणें. किदेंय देवान आमकां कितल्या फारां बोगची सांगलां 70 times 70 70 फारां 7 न्हू म्हणजे कंटिन्यू आमी बोगसूंक जाय. हांवें ताका सांगलें तूं घोवाक बोगसूंक जाय. म्हाका अशें पळोवंक लागलें राग येता न्हू येना. 2 दीस जाले एक भयण येयल्ली तिका पॅरलायज जाल्या आनी ती खूब अशी देवाच्या उतरान पयली प्रिचर आसली मातशी आसली. एकलो तोय देवाच्या उतरान आसता म्हणजे
आसा जेजूची वळख उतर तितलें ना. तो अशी 2 3 येयल्या ती आनी ताका मेवला. पूण तो उठलो आनी तिका म्हणूंक लागलो आपणाक पवित्र आत्म्यान कितें सांगलां तुका सांगूंक प्रायवेटली ती सांग म्हणूंक लागली. तुका पर्सनल सांगूंक ना तुवें कोणाक बोगसूंक जाय म्हणल्यार तिका असो राग सोमतीच कितें कितें म्हणपाक लागली. एक उतर उलयनासली स्क्रिप्चर कांय उलयनासली. हांव पळय प्रीच करताना तिका विचारलें कांय सांगना. पूण त्या वखदां ती अशी रागा बरी जाली सारकी. कंट्रोल केलो जेजूचे मागणें केलें खंयचे डिस्टर्बन्स आसा तिका रागाच्या आत्म्याक धांवडलो आनी मोग हें केलो जिबेचे देणे यूज केले आमी आनी मागीर मातशी सारकी जाली. मागीर ताका म्हटलें हांवें पळय असल्या सिट्युएशनान तूं वच आनी तिजे कडेन सॉरी माग जावचें ना हें. कित्याक आमकांय खबर ना जो मनीस खालतो आतां तो देव वयर करता न्हू. तूं खालतोच आसा जाल्यार तो गेलो आनी तेजे कडेन सॉरी मागलें. तुका आपूण बोगशीच ना म्हणलाली. अशें बायबलान आसा 70 टायम्स 70 बोगसूंक जाय. मागीर तें जालें. आमकां आतां कोणाकूय तो डायरेक्टली सांगशी तूं वचोन देवाच्या उतरान बसून नासलेल्यांक बसून तुवें बोगसूंक जाय. राग येतात न्हू ताकाय म्हजो मातसो राग येयलो पळोवंक लागलो अशें तुका खबर आहा म्हाका घोवान म्हाज्या कितें केलां तें. हांवें म्हणलें म्हाका खबर ना पूण हांव बायबलान कितें सांगता तें सांगता. आमकां बोगसणें दिवंकूच जाय म्हूण सांगलां आनी कितले फारां कंटिन्यू बोगसूंक जाय न्हू. सो तुमी बोगसूंक जायत म्हूण सांगलें हांवें ताका. तेन्ना तें बोगसणें जी हांव म्हणूंक लागलें मागीर आयकलें तेणी आं आनी मागीर ते गेले. ते मागीर पोर्टा गेले. अशें ते गो बिलिवर्स म्हणजे तांकां वचपाक गेलें म्हणल्यार ते गेले. हांवें सांगलें न्हू हांव पोर्टासून येयलां अशें म्हणून आमी सांगलें न्हू. पोर्टा मेवलें म्हणून त्या फ्रेंडान आपुणूय वयता म्हणलें आनी ते गेले. 9 वर्सान तेच्या घोवान ताका घरा कडेन फोन केलो. आतां आवय म्हणटा हाका कितें सांगू आपूण खंय गेला फोनूच घेवंक ना. परत केलो मागीर आपणें सांगलें त्या बाजारान गेला म्हणून. टॅलिफोन न्हू तेन्ना तिंगे टॅलिफोन आसलो मोबायल आसलें पूण टॅलिफोन आसलो जे कडेन. आनी जेन्ना ते येयले तेन्ना ताका तेणी सांगलें तुका आपूण व्हरता पूण कंडिशन घातलें कितें त्या काजाराक पळय दिल्लें तशेंच देणें घेवन येवंक जाय परत. आनी तेन्ना तेजो बापूय रिटायर्ड जाल्लो तेजे कडेन जायनासलें. जेन्ना आनीक आमची प्रेयर सर्वीस आसली तेन्ना ते येयले आनी तेन्ना तेचो म्हणलें पळय आपूण बोगशिला ताका सगलो पूण तो कंडिशन घालता. हांवें म्हणलें तरी तें बोगसणें कंप्लीट जावंक ना. तो कंडिशन घालचो ना. बोगसणें जाल्यार ताजें कांय मोग वचोंक जाय. मोग म्हणजे दिवपी न्हू मागपी. मोग जर आमच्या कांय जाणां जाल्यार मागात रावतली ना न्हू. सो ताका सांगलें ना तुवें बोगसणें जावंक ना. परत तें बोगसणें मागलें तेणी. सदांच जेजू कडेन जेजूक सांगतालें हांव तुज्या नांवान ताका बोगशिता हांव ताचो मोग करतां ताका तुज्या सगळ्या आशिर्वादान भरलां हें हांव जेजू तुका आर्गां दितां अशें सदांच म्हणूंक लायलें ताका. आनी तेज्या बद्दल बरें चिंत. पयलींचे दीस जे वायट चिंतल्यार आमकां बोगसणें दिवंक जातलें आं बरें चिंत सांगलें. आनी तेन्ना जेन्ना आमी दुसरे हें गेले तेन्ना आपूण वयता आपणाक कांयच हाडूं नाका सांगलां. कांयच हाडूं नाका सांगलां आनी ते परते गेले. त्रास येयले ताका पयलीं कित्याक ह्या 9 वर्सां जायत्यो भानगडी जाल्यो. ते घोवाचें रिलेशन दुसऱ्यान चेडो जालो. फोन केलो आतां आपूण कितें करूं. तो म्हणटा चेडो हाडटा तूं कांयच करूं नाका. जेजूक सांग चेडो आवय कडेन दवर म्हणून. तुजे कडेन ताका मोग दिवंक जातलो ना म्हणूंक लागलें. सो तूं एकूच काम कर जेजू सांगता जेजूकूच सांग आवय कडेन चेडो दवर म्हणून. तो सांगलें तेणी. मागीर थोड्या दिसान सांगलें ना तो चेडो दिना ती. म्हणलें बरी खबर खूश जा. आनी आतां ताका काजार जावन 2 जाण चेडे टिचरचो जॉब करता तेच गांवांत. त्रास येता पूण देव वांगडा आसा म्हणून आमकां देवान सांगूंक ना तुका त्रास येवचे ना म्हणून. हां शिसांक सांगलां न्हू कोश दोग आसतलेच पूण आपूण तुमच्या वांगडा आसा. टायल्स एंड टेम्पटेशन वील बी देर बट आय एम वीथ यू. देवाचें उतर आमच्या बरोबर आसा जाल्यार आमकां भंय ना. तशीच एक देवाच्या उतरान मिसाक बीन वचपाची मनीस आसली. तिचो घोव भायल्या गांवांत आसलो आनी तो तेजे एक हॅबीट आसलें खूब चेडवां वांगडा असो ताका हें आसलें
आनी तिने एक दीस तेजे फोटो पळयले वायले आनी ती मागीर घोवाक चड हें करुना जाली आनी घोवूय मागीर तिका असो हें करपाक लागलो. ती गेली न्हू. आतां फर्स्ट टायम एक आयकलें आमी डायवर्स आनी तिका टेस्टिमनी सांगलें ती डायवर्स घेवंक वता घरान चेडूं वाडलें तें बीन तें सगळें सांगलें. ती एकठांय जाल्या ते पासून सांगलें. 2दा गेली, तिसरे दिसा गेली, थर्ड गेली तरी तेच खबरी. तेन्ना हांवें कितें म्हटलें, तेन्ना हांव तेजेर तापली. ती देवाचें उतर नकळो जेजूची वळख मातशी आसा. तिणी एकाच फराक सांगलें. हांवें एकदांच सांगलेलें तिका आय हेट डायवर्स. तिणी आनीक जागूच काडूंक ना तोंडानसून. तूं कितें देवाचें उतर जाणा म्हणून, देवाची वळख जाणा म्हणून तूं म्हटलें परते परते म्हणटाय काय म्हण विचारलें ताका. जेन्ना तापलें तेन्नाच तें सैरानान येयलें. होली एंगर आं. मागीर तिका हांवें सांगलें. मागीर ती होमवर्क करपाक लागली. सर्वेस्वराचो आत्मो लूक 4:18 घोवाचेर आसा. चेडूं आनी तें आपल्या बापायचेर आनी ती घोवाचेर. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजें घोवाचें नांव घेवन म्हणटाली सर्वेस्वराचो आत्मो तेजेर आहा. देवान ताका अभिशेक केला आनी सगळ्या वायटांतली ताका सुटका दिल्या म्हणून तें हें केलो. आनी जेन्ना तो नेक्स्ट टायम येयलो तेन्ना इतलो बरो ताका करतालो. जेन्ना तो आनी ताका सांगलेलें कंटिन्यू. मागीर आमी कितें आतां मातशें बरें जालें म्हणटकूच कितें करता आमी सोडटा न्हू. देवाच्या उतराक हॉलिडे न्हू. ब्रदर केन्नाय म्हणटा किंगडम ऑफ गॉड देर इज नो हॉलिडे. हे सुर्गीच्या राज्यान सुटी म्हटलेली ना. सदांच कंटिन्यू आसूंक जाय आमी देवाच्या उतरान. परत हां म्हण सांगलें परतूच त्या देवाचें उतर उलय ना. आतां आमी कोर्टान गेली एका आतां तुजें कोर्टान आतां आहा प्रॉपर्टी पेपर आहा सगळे आनी तूं एकदां तुका तुज्यान सांगलें ओके तूं जालो आनी फुडें येयली केस. तूं तेच प्रॉपर्टी पेपर दाखयतलें काय दुसरें दाखयतलें 10 वर्सांनी पासून. तेंच न्हू. तशेंच आमच्याय जिवितान ज्यो मिलाग्री जाल्या तेच उतर घेवन आमी झगडोंक जाय न्हू. परत परत यूज करूंक जाय न्हू. हां कळटा. कित्याक देवाची येवजण आमच्या जिवितान घडोवन येवंक ना. जण एकल्यांक उडास करता कितें हां कित्याक जागना तें कळ्ळें बाबा कळ्ळां. कित्याक देवाची बरी येवजण म्हणटा शांती दिवपाची कित्याक म्हाज्या जिवितान घडोवन येवंक ना कळ्ळां. कित्याक देव हें आहा देवाची मिस्टेक आहा. कोणाची मिस्टेक आहा मानून घेवंक ना आनी आमी उलोवंक ना आनी आमी खालतीय जावंक ना देवाच्या उतराक. आं समजता. आं आं मोटेपण देवा कडेन मोटेपण न्हू. आमचे कडेन जर मोटेपण आसा जाल्यार आमी सकयल पडटलीं. देव सांगता हां खालते आतां ताका देव वयर तेंच सांगता हांव. आमचे कडेन मोटेपण प्रायडनेस आसूंक जायना. गॉड रेस्ट्रीट द प्रायड. आमकां कितें खालतेपण आसूंक जाय. कसलें आमच्या जिवितान सदांच खालतेपण आसूंक जाय. सो उबी रावया आमी सगळीं आनी दोळे धांपून सगळीं आमी उच्चारया आमी कितें म्हणटा तें. सुर्गीच्या बापा म्हणा आमी तुज्या हाजीरपणान येता आनी आमी जाणा तुजी येवजण आमच्या जिवितान बऱ्याक आसली पूण आमच्या जिवितान ती नश्टाक वावुरली. कित्याक आमी तुजें उतर जें कितें बरयल्लें आसलें तें मानून घेवंक ना आनी उचारूंक ना आनी खालतीय जावंक ना तुज्या उतराक. त्या पासत जेजू आमी तुजे कडेन बोगसोणें मागता आनी आमी जाणा तूं विस्वासी आनी मोगाल देव. आमकां रोखडोच बोगशिता आनी आपल्या मोगान बोधता. त्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. थँक्यू जिजस. आमी दोळे धांपया आनी आमकां खंय चुकल्या ती आमी देवाक सांगया.
थँक्यू जिजस. सुरगीचे बापा, आमी तुका आर्गां दिन वाचता हे वेळा पासून आनी तुजे शिकोवणे पासून. तुजी खोशी एक एक भुरगे जशे आवय बापायची खोशी आपल्या भुरग्या कडेन सफोल जावपाची, व्हडलें जिवीत जिवपाची, तशी तुजी खोशी आमच्या जिवितांत जण एकल्याच्यान व्हडलेपणान जिवीत जिवपाचें, गिरेस्तकायेचें, संवसारान जशें म्हणटा भाटकारपणाचें जिवीत, एक राजाचें भुरगीं कशी जिवपाचें. पूण आमी आमच्याच उतरांनी आनी आमी तुजे बरयल्ल्या उतराचेर स्वत मानूंक ना, ते न्हू म्हणून चित दिवन आयकूंक ना. त्या पासत जेजू तूं आमकां शिकयताय आनी तूं आमकां बरेपणाचें जिवीत दिताय, सदांच दिवंक आसताय म्हणून तुका आमी आर्गायता आनी आमी तुका सदांच आमच्या जिवितान आर्गां दितलीं ह्या फुडें. आनी जे आमी वगडायलां ते परत आमच्या जिवितान आमच्या मानून घेवन आनी उतरांनी उलोवन ते आमी घेतलीं. जे तुज्या उतरा प्रमाणे जे तुवें शिकयलां त्याच उतरा प्रमाणे आमी आमच्या जिवितान घेतलीं. त्या पासत जेजू तुजे शिकोवणे खातीर तुवें आमकां सारके तुज्या उतराच्या समजोणी दिल्या, एग्जांपलां घालून आनी घोवायकीनी. त्या पासत तुका आमी दिनवासता आनी वखाणटा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. हालेलुया. आतां आमी चावेक वचया. लेट जाली मातशी.